क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसाराचे समाजाचेर आनी क्रिस्तांवांच्या जिणेचेर आमी दिश्ट घाल्यार जायती एक अणीत म्हणल्या बरी आमकां भोगता. आसा थोडे नितीवंत मनीत सतांत नितींत देवभिरांतीन जियेतात. तांचे वयर एका वयर कश्ट येतात. आसा थोडे दरबारान खुशालायन ह्या अनितीन अन्याय करन दुसऱ्यांक कश्ट दिवन जियेतात. ते वाडटात. सगळे तरेचो संतोश तांकां आसा गी म्हणल्यार दिसता. अशें देवनितीच्या जिणेक ह्या संवसाराची जिणी सरी केल्यार देवनितीचे जिणी कश्टांची म्हणल्यार बरी आमकां भोगता. ह्या संवसारांत सदांय सकाळांक अशें भोगता म्हूण सांगना. खंडीत जावन आसली दृश्टांत ह्या संवसारांत ह्या समाजींत आमच्या कुटुंबांतच भोवशा आमच्या जिणेंतच आमकां भोगता. तर कितें क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार कश्टांची जिणी म्हणून गी, रडण्याची जिणी म्हणून गी न्हय. आमी जर संवसाराच्या सुरवेर तावन हे संवसाराचे वर्ल्ड विजडम आमी पळोवंक तर जाल्यार थंय 2-3 तरांचे काल आमकां दिसून येतात. अशा विशयान हांव उलयना, कित्याक वेळ पावना. जेजू क्रिस्त आयचो वांजेल जुवांच्या 16व्या अध्यायांत हांवें काडिल्लो. 17व्या अध्यायांत सांज जुवांव क्रिस्ताचो पाशांव सुरू करता. पाशांव म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताक आयले कश्ट, दूख, बेजाराय, मोर्न. तें सुरू करच्या आदीं वो वांजेल आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक एक आपोस्तल क्रिस्ताक कितें घडटा तें पळयताले, देखताले, आयकताले आनी एका तरान तांकां स्कांदल भोगता जावं पुरो. वो प्रोफेट जावन आसलो, नितीवंत जावन आसलो, ताणें सत्य केलें, तो कित्याक अशें कश्ट भोगता गी म्हणून. तसलीं सवाल आमच्या काळजांत येता थोड्या फावटी. आमच्या शेजारा आमच्या समाजींत बरे नितीवंत आसा तांचेर कश्ट येतात. एका वयर कश्ट येतात. ताचे वयर कित्याक कश्ट येतात? आनी थोडे सांगता जावंक पुरो ताणें गुटान जायते अन्याय केला देखून ताका आतां कश्ट येतात म्हूण. जॉब पत्रिकाक अशेंच सांगलेलें. अनेक वाटेन पळोवंक गेल्यार न्हयच आपोस्तलां तेन्ना आमकांय तशें भोगता हांवें सांगलेल्या प्रमाणे. कित्याक कश्ट येतात गी म्हूण. हाका जाप कितें गे म्हळ्यार एक ह्या संवसाराची जिणी सर्गीच्या जिणेक सरी केल्यार ह्या संवसाराचे संतोश सर्गीच्या जिणेच्या संतोशा सरी केल्यार नितीवंतांक ह्या संवसारांत कश्ट आसात. पयल्या सुवातेर ह्या संवसाराचें तत्व, फिलॉसॉफी ऑफ दीस वर्ल्ड, द ऑर्डर ऑफ दीस वर्ल्ड इज एगेन्स्ट द टिचींग ऑफ जीजस क्रायस्ट. क्रिस्ताच्या शिकवण्याक ताळ पडना. ह्या संवसाराचें तत्व ताळ पडना. क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे जियेतल्याक ह्या संवसारांत कश्ट मेळोवंकूच जाय. मेळटलीच. खंयचोय गव्हर्मेंट येवं दी, कितेंय जावं दी, क्रिस्ताची जिणी आमचे जिणेंत प्रतिरूप जायचें हें सत. शिवाय आमचें काळीज कशें भांगार उज्यान लासून नितळ करतात गी तशें आमची जिणी कश्टांनी नितळ जायचें. न्हयच क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमच्या खासगी जिणेच्या कश्टांनी नितळ जायचीच. ती आतां जावची गी मेल्या उपरांत जावची गी म्हणल्यार सवाल. खंडीत जावन आतां जाल्यार बरें. देखून आमी कितली बरी जिणी जियेल्यार आमकां एकाने जाल्यार आनी एका तरान कश्ट मेळटलेच. आनी कितलो तूं बरी जिणी जियेताय गी तितलें तें खोटेपण तुका दिसून येता. जर तर तो एकलो खोटो मनीस समाजींत आसा
ताका कोटेपणूच दिसना कोटेपणूच नीत जावंक पावता दृश्टांताक चिंत्या बिजनेस करता तो कितेंय अन्याय करता कितल्याय मोलांनी विकता एक परकी मनीस आयलो जाल्यार कितल्या मोलांनी विकता तें सूख म्हण ताका बोगोंक बोगना पयशे आयले म्हूण संतोश पावता नांदगी असले मनीस नांदगी आसात जर तर खोटेपणां आमी रोम म्हणतो जाल्यार खोटेपण म्हणलें बोगना वय एकलो आनी एकलो आवय बापाय जावन सादारण जाता इतलो गाळी मारता ते गाळी मारले सूख म्हूण ताका भोगता ही बोगना डिसऑर्डर ऑफ द लायफ बिकम्स अ ऑर्डर ऑफ लायफ वय तशेंच बऱ्या मनशाक कितलो बरो तो जियेता की तितलें सूक्ष्म तरान खोटेपण दिसून येता सूक्ष्म तरान न्हयच खोटेपणा उतार उलयल्लें बागा कितें केल्लें बागार मोतीन आयलें चिंताप सोमेच सूख म्हूण ताका भोगता अशें कित्याक भोगता गे म्हळ्यार कशें भांगर उज्यान घालून परतोन आनी परतोन नितळ करतात गी तशें क्रिस्ताच्या पाशवांत आमची जिणी नितळ जाय जैस हाचें दृश्टांत क्रिस्ताची जिणी आनी सगळे संता भक्तांची जिणी तर आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवान आमकां सांडलां म्हूण चिंतचें तें सामानय भविश्य देव लागीं आसतना कश्ट चड येता जावं की पुरो वय आनी क्रिस्ता तशेंच घडलें पूण हे कश्ट सदां कालबाळचे न्हय ह्या संवसाराचे मात्र क्रिस्तांवांचे कश्ट ह्या संवसाराचे मात्र सस्नेक जिणेक वो संवसार सरी केल्यार तें एक सेकंड ही न्हय 1000 years are less than a second before the sight of God तर ह्या संवसाराचे कश्ट कितलेय जाल्यार ते कश्ट म्हूण सांगच्या भितर आमची जिणी संपता मोटवे ते जावन आसा सस्नीक कश्ट सदां कालबाळचे आमकां मोटवे कश्ट येतात सस्नीक जिणी बरी जावचे खातीर तर आमची जिणी क्रिस्तांवांची जिणी कश्टांची न्हय आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार बायलांक कश्ट येता जावं पुरो तुमी जाणान तें हांव सांगचें तें सत नितीन आमी जियेल्ल्या वेळार आमच्या अंतसरणान आमच्या काळजान समाधान शांती आनी संतोशाचो उमळो आसा वय आमच्या काळजांत शांतीचो समाधानाचो संतोशाचो उमळो आसा बायलांक कश्ट आयल्यार आमी पळयता तें मनीस जायते बायलांक कश्ट भोगतात भितरल्यान तांकां देवाची कृपा येता पवित्रत्म्याची कृपा येता तांच्या मतीन समाधान शांती आसा तुमी जाणान तें हांवें सांगचें न्हय तर ह्या संवसारांत आमकां कश्ट मात्र न्हय संतोशय आसा कश्ट दिसतात संतोश दिसना पूण ही जिणी मोठी जाल्ल्यान येवच्या जिणी कितें गी म्हूण फुडल्या जिणेंत आमकां सस्नाचें जिवीत मेळटा आमचो संतोश संपूर्ण जाता कंप्लीट जाता हें सत आयच्या वांजेलान आमकां शमी जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता ह्या संवसाराचो संतोश कितलो जाल्यार तो संपूर्ण न्हय आमकां बेजाराय आसाच कंत आसाच आमी दुसऱ्या अन्याय करिना म्हूण निचेव करियेत दुसरे आमकां अन्याय करनात म्हूण आमी निचेव करूंक जायना पूण सस्नीक संतोश संपूर्ण जावन आसा सदां बाळटा तो आनी बापा तावन आयिल्लो जावन आसा तो कोणूच आमचे तावन काडून व्हरिना आनी ह्या संतोशाच्या उमळ्यान आमी ह्या संवसाराच्या जिणयेंत जिणी जियोवची तर भाव भयणीनो आमचेर कश्ट बेजारा आयलेल्या वेळार देवान आमकां सांडलां म्हूण आमी चिंतचें न्हय आमच्या भरवशान देवाचेर दिश्ट घालची जर तर पुय सभेच्या सुरवेर क्रिस्तांवान भोगलेले ते कश्ट आतांच्या कश्टांत सरी केले तर जाल्यार आतांचे कश्ट कांयच न्हय टेटुलियनान सांगलेलें आसा क्रिस्तांवांच्या रक्ताचे तेंबे क्रिस्तांव जिणेचें बी जावन आसा म्हणून कितले जाणां जिवशी मारले की तितल्या हजारांनी लोक क्रिस्तांव जालो
तर आतां आमकां मेळचें लिसांव कितें? लिसांव कितें गे म्हळ्यार क्रिस्ताचें लिसांव. आमचेर कश्ट तुका कितली बरी जिणी जे तूं कश्ट येना म्हूण सांगूं जायना. चिंतनांतल्या वेळार चिंतनांतल्या वाटेन आमचेर कंत बेजारां येताच. तेन्ना देवान आमकां सांडलां म्हूण चिंतचें न्ही, देव नितीन आमचे कश्ट आमी भोगचे इतलें मात्र न्ही. क्रिस्तांव जिणी जिये जैस जाल्यार आमकां कश्ट आसात. ह्या संवसाराच्या तत्वाक आड वेता देखून कश्ट आसा. आमी क्रिस्तांव जिणेक कॉम्प्रोमायज करचें न्ही. हें सगळें समजा जाय जाल्यार क्रिस्ताचे दिश्ट आमी गेली जाय. ताच्या की वरतो नितीवंत सतीवंत भाग्यवंत कोणी आमच्या मदें आसा गी? जेजू बरी मोरये बरी नितीवंत मनीस आसा गी? ना. तांकां आयिल्ले कश्ट आमकां आयल्यात गी? ना. कित्याक तांकां कश्ट आयले? कश्टां मारिपात सस्नाचें जिवीत आमी जोडी जाय. आनी कश्टांत आसतनाय आमकां स्वता संतोशाचो उमाळो आसा. जेजू क्रिस्ताच्या एवांजेलांत सांगता, आनी थोडो काळ हांव तुमच्या मदें आसचो ना, आनी थोडो काळ हांव तुमच्या मदें आसतलो. कित्याक तूं आमचो ना म्हळ्यार देखून तुमकां बेजाराय भोगता. असो इमिडिएट कॉन्टॅक्ट कितें म्हळ्यार कॉन्टॅक्स्ट. जेजू क्रिस्त तसो पाशांव सुरू करच्या आदीं हो एवांजेल आमकां वचूंक मेळटा. म्हळ्यार पाशांव सुरू करतना तो तांचे ताण वेगळो जावन वेता, मोरोवन वेता. हांव थोडो काळ तुमच्या मदें आसचो ना, नपयन जाता. तेन्ना तुमी रडतल्यात तशेंच केलें आपोस्तलान. आनी थोड्या वेळान हांव तुमचे मदें येतालो, पुनः जिवन जावन तो आयलो. तेन्ना तुमचें काळी संतोशान भरतलें आनी तुमचो संतोश कोणीच काडून वचचो ना. कश्ट नातले तांकां आसले. सकडी आपोस्तलांक जीवशी मारले जिवांक सोडलो जाल्यारय तांचो संतोश तितल्याच मापान वाडलो. ही एक विचित्र सत्य. कश्टांत संतोश काडचो. नॉट बिकॉज ऑफ सॅडिझम ऑर मॅझोकिझम, पूण क्रिस्ताच्या कृपेन आमी बोरलेल्या वेळार, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी बोरलेल्या वेळार नित्य खातीर आमी कश्ट भोगतना ते कश्ट आमच्या संतोशाची जर जावंक पावतात. हें सत. तर भाव भयणीनो, क्रिस्तांव जिणेक आमकां आपयलां, आमी भियोवचें न्हय, पाटिसचें न्हय. क्रिस्तांव जिणेंत आमी सरी जावन जियेया आनी संतोशाचें जर आमचे थंय उपजतली. आमेन.